कितें जालां तूं येद्या व्हडल्यान सांग कित्याक मोजें धाडायताय देर बोऱ्यान भायर सोर यो आनी पोळे खुंचोर पावल्या तुज्या बाटाची मेर तुजो स्वभाव पयल्यारूच कोवता तूं करूंक आयलाय म्हूण व्हडलें गेर तुजें कांयच एक चलोंक दिवचो ना तुज्या हौसल्याचें हांव कोरिना केर तूं तोंडान चोड दाट आमची बोन केल्याय वाट वयल्यान कोत्ताय दादागिरी कोणाचेंच आयकोचो ना तुमकां वाट दिवचो ना केल्यार पासून दुखाच्यो जोरी मोज्या कोश्टांची गाडी पयलीं हांव दारान हाडी आतां कोशी हाडपाची तोरी बेकार कोण ना काय बेजो तुजे गाडयेक लाय उजो चड कोरशी पोटान घालतलो सुरी हो हॅलो नमस्कार आणि माय मोगाचो येवकार आमच्या आयचे हे कार्यावळीन कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा इश्टांनो कोंकणी कांतारां आयकतोच गोंयकाराची तान आनी भूक निवता आनी मालगोडा तियात्रिस्ता सारके स्वर्गीय क्रिस पेरी जावं आल्फ्रेड रोज हांची कांतारां आजून मेरेन दर एका गोंयकाराच्या काळजान जिवीत आनी दवरल्या आनी तांच्याच पावलांनी चललो आमचो आयचो हो कलाकार जाणें मधूर ताळ्यान कांतारां गायन करून जावं कांतारां बरी कंपोज करून तुमच्या मेरेन पावयल्या आनी तुमच्या मोना काळजान रिगलोलो आसा एक ओकोंड खांबो आमच्या कोंकणी पालकाचो आनी एक ओकोंड तियात्रीस एक कांतोरीस बरो बरोवपी बाब सुकूर दे सांताक्रूज आनी ताच्या सांगाताक आसा एक नामनेमोद आनी फंकीमोद म्युझिशियन म्युझिक कंपोजर सिंगर तशेंच म्युझिक व्हिडिओ जावं आमचे फिल्मां हाचा प्रोड्युसर आनी ताणें इतलेंच न्हय ताणें भरपूर म्हाका दिसता बॉलिवूड जावं जी सिंगर्स आसा तांच्या सांगाताक ताणें काम केलां आनी ही इज रनिंग करंटली ही स्टुडिओ ऑफ हिज ओन इन आरपोरा अकॉस्टिका स्टुडिओ हाचो ओनर आनीक टॅलंटेड गाय नेवल पेरेरा येवकार तुमकां दोगांकूय आमच्या आयचे कार्यावळीन नमस्कार कशे आसात आतांच झगडलेले एक जाले हय आतां आमी फ्रेंड जाले पयलीं दुस्मान आहले दुस्मान नासले पण कांतारानू दुस्मान आसा. कांतारानू दुस्मान हय कशे आसा तुमी दोगी एकदम बरें आसा फिट पावस चड लागलो पावस लागलो पण पावस बरो सावधीक कितें करताले पावस गेल्यावर म्हाका दिसता ह्या दिसांनी भरपूर पावस झडलो बेकार उरले पावस झडलो पूण आमी युट्यूबार कांतारां जाय तीन घातले युट्यूबाले चालूच आसता चालूच आसा ओके आनी मागीर दिसता झगडी चालूच आसा झगडी कांतारांनी झगडी चालू आसा थोडी मोगाची आसा इश्टागतीचेरूय आसा ओके सुकुरबाब सुरवात तुकोडल्यान करुया करुया आमच्या कोंकणी पालकार तुवें जायतें योगदान दिल्लें आसा जायत्या तियात्रांनी तुवें तुजी बरी रीत देखीची कांतारां पावयलेली आसा जावं कॉमेडी योगदान वो जायतीं कांतारां BSc तूं शिकलो BSc शिकोन म्हाका दिसता लॅब असिस्टंट आनी 20 वर्सां पयलीं आक्षी आसलो उपरांत 16 वर्सां दिवार लेडी ऑफ दिवार आनी उपरांत निमाणी 2 वर्सां हांवें आक्षी काडली इतलें शिकोन तुवें कांतोरीच जावपाक कित्याक धरलें कित्याक जाणा तूं हांवें विचारलें जायते जाण आमी बरीं शिकता पूण तियात्रिस्ट फूल टायम अशें घेवंक सोदना आनी तियात्रिस्ट जावंकूय आमकां आतांची जाल्यार मांडणी ती की तियात्रिस्ट जावपाक इतलें शिकप करून तियात्रिस्ट जावप मातशें चीप अशें दिसता पूण तुवें आपूण येदो व्हडलो कांतोरीस्ट जातलो म्हूण कित्याक दवरलें म्हाजे मतीन सदांच आसलें एकल्यान जोडून आपली देशपेस सोडूंक जायना म्हजी घोरकान घरा कडेनच आसली तेका लागून हांवें चिंतलें एका पगारान तें दुखोवचें ना अशें म्हणून तियात्रा वेल्यानूय म्हाका जायतेंच कोमांक मेवलें कांय मेळोंक ना अशें म्हणूंक जायना जायत्यो CD काडल्यो कॅसेटी काडल्यो एक्टींग केलें भरपूर येणावळ येयली पूण चालूच दवरलें चालूच जाल्लें तियात्राचो मोग आहलो नामणां मेवली लोकांच्या मदें आनी फांकारलो ओके फुडें तुजें थोडें एक्सपिरियन्स तुजें योगदान जें आमचे कोंकणी माचयेर दिलां हाचे थोडो अनुभव घालचे जावं तुवें कितें अनुभवलां इतलीं वर्सां तियात्र नाचोन तियात्रांनी एक्टींग करून कांतारां करून खरें म्हणल्यार आमी खूब आदीं कोंकणी माचयेर भितर सरले जेन्ना त्या तेंपार व्हडले व्हडले माडगोडे तियात्रीस आसले तेन्ना हांव आनी आनसेत हे दोगूय नवे भितर सरले आनी लोकांनी आमकां बरे कांतोरीस म्हूण वाखाणले पूण म्हजे पडतीन हांवें कांतारां सोडून जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो भुमिकाय केल्या जे भाशेन आमचो चांदोर मिलाक दिसा चांदोर उपरांत प्रिन्स जेकब विल्मीक शेरोन मागीर आमचो कॉमेडियन जॉन दी सिल्वा जायत्या तियात्रांनी हांवें जायती बरी भुमिका केल्या लोकांक ती आवडल्याय बी
पूण तरी आसतना लोक आमकां ते कांतोरीस ते पार्टीस न्हय अशें म्हणटात. हय पूण एक पार्ट बरी दिली जाल्यार जावं ती दुखेस्त ओ कोण पार्ट ती हांव बेस बरी करता. आतां हांवें जोरी तर विचारलें जाल्यार तूं कांतोरीस्ट ओ पाडतीस जाल्यार कितें म्हणटा? हांव ऑलरावंडर ऑफ द कोंकणी स्टेज. ओके ऑलराउंडर रायट ओके. जुकर बाब तुजी कांतारां बरोवपाची जी पद्दत आसता न्हू ती वेगळीच आसता. दर एक कांतार हांव पळयता ते कांतार एक वेगळे तरेन तूं रोचता ताका ट्यून दुसरो घालता. म्युजिकल कंपोजिशन तुजें कशें जाता? हांव कांतार बरयत आसतना ताजेर बरी स्टडी करता. पयले सुवातेर तें कांतार स्टार्टींग इंट्रोडक्टरी पार्ट कसो रचून हाडचो हें बहुत म्हत्वाचें. मागीर ताका एक बॉल्का म्हणून येता आमच्या वारांडाचो भितर सत्ता. उपरांत तुका सिटींग रूम मेवता. त्या सिटींग रुमान जायत्या बसाची मागीर डायनींग रूम आसा तुजो बेडरूम आसा. तो आमचो सगळो मसाला जो आमी त्या कांतरान घालतले तेजे ते कांतार मसालान सोबयतले. आनी उपरांत लास्टाक जी मॅसेज आमकां मेवता हें जेवण कुजनान तयार जाता ते भाशेन कुजनांतल्यान आमी भायर सरपाची ती एक मॅसेज ओ मॉरल ऑफ द सॉंग. तुवें सारकें सुटावें करून सांगलां कुजनातली स्टोरी कांताराक लागून. ओके कांय परवा ना. फुडें विचारूंक सोदता तुका हें कांतारां जें तूं म्हणटा गायता ती तुका नॅचरल वो तूं सोल्फेज बा शिकलेलो आहलो? सॉल्फेज हांव अशी शिकोंक ना. शिकोंक गेलोलो पयलो गिटार शिकोंक गेलो मागीर किबोर्डूय शिकपाक लागलो त्रांपेटूय शिकपाक लागलो. ऑलमोस्ट कंप्लीट जालेली ती जाल्यार जाणटेपणार म्हणून येता 4 वर्सां फाटीं घरात शिकलो. आनी म्हाजो तो काजन आहा रुमियो म्हण तेज्या फुड्यान एक 4-5 पाट गेलो पूण जालें म्हजे लागीं त्रांपेट शिकोंक. उपरांत हांवें तियात्र अकादेमीच्या मिड आर्टिस्ट तियात्रांत ती वाजयली आनी उपरांत ती हांवें कोनशाक धरली. आजून आतां वाजोयच ना. पूण आमचे फॅमिलीन हें कांतारां करपाचें तियात्रीसपण आसलें. म्हजो पाय तियात्रान नाचतालो म्हजो मामा तियात्रान नाचतालो आनी तेजे कडल्यान तें आमकां येयलां रोगतान. सगळें आमच्या फॅमिलीन सगल्यांक बीट आसा. चडशे सगळे इंस्ट्रुमेंट वाजयता जावं तित्योले जावं पायच्या मामाले सगळेच. ओके रायट ओके. नेविल बाब आतां म्हाका दिसता म्हाका तुका कडल्यान सुरवात करूंक जाय आनी तुका विचारचें म्हणल्यार जायते लिस्ट आहा. जावं म्युजिशियन म्युजीक कंपोजर सिंगर जशे परेन तुवें सांगलां तूं बँडानूय वचता आनी इतलेंच न्हय अपार्ट फ्रॉम दीस टी व्ही टॅक्निशियन पासून आसलो तूं. इतले सगळे गुण तुज्या आंगांत आसा. ओके सो म्युजिकान भितर तूं कसो सरलो कित्याक लागून? एक्चुअली टॅक्निशियन आनी म्युजीक हांवें बाराबरूच चालू केल्लें आनी तेन्ना एक्चुअली कंपनीन काम मेवताली टीव्हीचे म्हणल्यार हांवें प्रिफर करूंक ना. सदांच म्युजिकाच्या सायडीन गेलो आनी सदांच म्हाका जाय आसलें म्हाजें नांव येयलेलें म्युजीक नेवल पेरेरा कॅसेटीचेर. ते R.D. बर्मनाचें हांव हिंदी आयकतालो तेजें नांव पळयतालो म्हाजेंय नांव हें येवपाक जाय. सो तेन्नाच्यान इस्कॉलांतल्यान तो फोकसूच धरून येयलो हांव म्युजीक डायरेक्टर आनी आजून पासून चालू आहा. म्हणल्यार तेज्या भायरूय हांव कांतारांय म्हणटाय कंपोजूय करता. शूटिंग एडिटींग आसता स्टुडियोन म्हाज्या आनी आतां युट्यूबाचेर आसता. तेज्या आदी हांवें एक्टींग बाग तशें करूंक नासलें न्हू अशें म्हणल्यार युट्यूबाचेर हांव करता. ओके जरी तर नेविल म्युजिशियन नासलो जाल्यार कोण आसतलो आहलो? टेक्निशियन. ओके जायती तुवें युट्यूबाचेर कांतारां गायल्यात पूण हातूंतले द बेस्ट कांतार खंयचें म्हणटलो तूं तुजें? चडशी सगळीं म्हाका लायक जाल्या म्हणल्यार एक हांवें शनाया बरोबर म्हणलेलें एक डुएट नांव जिवीत फुलांनी बरोबर. तेका एक मॅसेजूय बरी आसली आनी कंपोजींग सारकें बरें जाल्लें तें एक लायक जालां म्हाका. आनी मागीर एक डुएट आमी घातला आतां विथ रिमा बरोबर कित्याक लॉस्ताय. तेजी एक मॅसेज सारकी युनिकूच आसली सारकी टील सेकेंड लास्ट लायन ऑफ द सॉंग पासून लास्टाक तरी पूण कळना. एंडींग लायनीचेर सारकें कांताराची मॅसेज येता. हय म्हणजे तितलो होल्डर सस्पेन्स क्रिएट जाता. ओके सुकूर बाब एक कांतार घडटलो जाल्यार तितलें इजी न्हय व्हेरी डिफिकल्ट. मोस्ट चॅलेंजींग पार्ट कितें ह्या कांतारान घडपाक? मोस्ट चॅलेंजींग पार्ट एक स्टोरी मेळप सब्जेक्ट हो मेळोंक जाय. उपरांत तातूंत ट्यून घालप तेन्नाच तें कांतार बरे भाशेन गाड्याच्या 2 रोदां परी गाडो फुडें वता आनी तेन्नाच तें कांतार स्वादीक जाता आनी लोकांक कानाक आयकोंकूय बरें दिसता. पूण कांतारां ही पळय जी दिसपट्टी घोडण्यो घडटा ती बरोवपाक एकदम सोंपें बरोवपाक. पूण एबस्ट्रॅक्ट सॉंग आसता जेन्ना एक वस्तूचेर एक ग्लासाचेर बरयतलो वा आनी कित्याचेर एक वस्त आनी ते लोकांच्या तकलेन येना हेजेर तें कितें बरयतलो कांतार तें तुवें हाडप हें चड इम्पॉर्टंट. तेन्नाच त्या कांताराक सुबेज व्हॅल्यू मेळटा. अशें केन्ना कितें जालां की केन्नाय तुवें कांतार बरयलां आनी
तूं म्हणपाक वयता पूण तुज्या म्युझिशनाक वो डिरेक्टराक तें तुजें कांता लायक जावंक ना असो आवडचोन केन्ना तुवें फुडें केलें ना तेणी म्हाका केन्ना सांग ना म्हाज्या आतां लायक जावंक ना म्हूण आनी सांगलें जाल्यार हांव रोखडेंच चेंज करून दुसरें म्हणटलो असो ओके केन्ना जरी तर तुवें कांता रोचलें आनी लोकां नदरेक तें क्लिक जावंक ना जाल्यार तूं कितें करता म्हाका दिसलें हांवें पाळकार गावन तें कांतार क्लिक जावंक ना लोकांक आवडना हांव रोखडेंच कांतार चेंज करतलो आनी दुसरें म्हणटलो तेज्या उपरांत ओके. व्हडले स्टेजीक रायट ओके आतांची पिळगी जनरेशन चेंज जाला तुका खबर आसा पयलें जॅज म्युजीक आहलें सो आतां सगलें फास्ट म्युजीक हय, reggae music येयला. सो तुका केन्ना दिसता की आपुणूय तें आतां आमची आतां जें आसा तें रॅप येता हे भाशेन कितें घालून कितें हाडचें ना रे वाडलें जाय म्हाका दिसना तें म्हाज्या एका सोंपतलें इदात एक म्हणून सो आमचें कितें आसलें दुसरें हांव सगळ्या बिटांचेर हांवें कांतारां म्हटल्यान जावं ते फॉक्सट्रॉट रेगे वॉल्स जे भाशेन दुसरे सिंगर थोडे म्हणना तांकां एकाच बिटाची संवय जालेली आसता सारकें ओके नेवील जायती तुवें कांतार आनी आतां तुवें म्हणलां त्या पासून ओपाऱ्यांनीच आहा कित्याक ओपारी चूज करतात म्हाजे स्टायलूच जावन गेले तुही सगळीं लोकांनी कांतारां बांदून चॅक करून घेतला. पळय म्हाजे ती आहात ते आहात ओपारी फालां मारप वयले झगडप मागीर मिटप ओके एक स्टायल जावन गेल्ली आहा आनी एक सस्पेन्स कशें दत्तात हांव ओके ओके तियात्रांनी जावं कांतारा म्हणटा एक्टींग करता ती आमी केन्नाच पळोवंक ना तुका वॉट इज द रिजन आनी तूं डायरेक्ट आमी तुका सोशल नेटवर्कार जायतो पळयलो जावं आमच्या युट्यूबाचेर कांतारा म्हणटा ते सो कित्याक लागून तूं पयलो येवंक ना तुका तियात्रान येवपाक येवंक ना म्हाजो स्टार्टींग सगळ्याक फोकस आसलो म्युजिकाचेरूच म्युजीक डायरेक्टर म्हणून कळ्ळें न्हू फकत म्युजीक डायरेक्टर म्हणून तो फोकस दवरून येयलो प्लस म्हाजो स्टुडियो आहा सो सगळो टायम थंय वयता सो तियात्राकूय वयतलोय जाल्यार तुका थिंजर डेडिकेशन जाय सो तें केन्ना तशें मॅच जावंक ना म्हाका तें म्हणजे दोनूय करपाक पॉसिबल ना तें ओके वॉट अबाउट बँड ना पयलो वयतालो मागीर सोडलें मागीर सोडलें आतां फूल टायम सारकें म्युजीक फूल टायम असलें तेन्ना हांव फ्रॉम 1998 ओके ओके जोरी तर एक तूं आतां म्युजिशियन आनी बँड वाजता वा कितेंय वाजता तेन्ना कशें दिसता म्हाका स्टुडियोन लायक जाता स्टुडियोन आतां सगळे म्युजीक बिजीक फकत स्टुडियो आनी म्युजीक स्टुडियोन म्युजीक वाजप कंपोज ना. करपाचें सॉंग कंपोज करपाचें तें सदांचें काम म्हजें ओके तीन वस्तू ज्यो तुका आपूण सारकी उमेदीन जाता तूं जेन्ना तूं म्युजीक डिरेक्टर म्हणून असो आहा न्हू सो सारको तुका उमेदीन केन्ना जाता तूं कितें करून म्युजीक डिरेक्टर जाल्ल्यान म्हणल्यार तीन वस्तू खंयच्यो ट्यून कंपोज करपाक एक तें रोखडें येता म्हजे कडेन आनी ट्यून म्हाजें सदांच न्यू आसता डिफरंट टायप आसता मागीर कंपोजींग लायक जाता म्हाका आनी म्युजीक कंपोज करपाक ओके सुकूर जरी तर हांवें तुका आतां सांगलें तुज्या भुरग्यांक एकांत डेडिकेट कर म्हूण खंयचें डेडिकेट करतलो भुरग्यांक कांतार भुरग्यांचें म्हणून अशें म्हाका दिसना एक दुसरें कांतार म्हणटा जें कांतार हांवें घडलेलें आनी आल्फ्रेड रोजान म्हटलेलें स्वर्गीय आल्फ्रेड रोजान ओके त्या कांताराचें नांव मोग दाखय ओके तेंच कांतार म्हणटा मोग दाखय हय मनीस तोशीन जनावरां सोगलीन देवाची रोचना मनशाक दिला तसलें गिन्यान देवान ताका दिवंक ना गिन्यान आसून तोरूय पूण मनीस आजून सुदरोंक ना जनावरांच्या परस्पास जाल्यात आमची कोतुबां आदल्या काळार पडोन आसलें त्या सुण्या माजराक सोगांच दोगांय जोगोडटालीं नुस्त्याच्या बुडकाक आतां दोगांय सांगातान लेवता ते एकामेकाक पूण दुडवांचे आशेक मनीस जिवोच मात्ता मनशाक जनावरांक तुजो मोग दाखय ओय मोग दाखय मोग करूंक सगल्यांक शिकोय सगल्यांक शिकोय हें कित्याक डेडिकेट केलां तें भुरग्यांक मोग दाखोवंक जावं भुरग्यांकूय मोग दाखोवंक जावं भुरग्यांनी माय पायक मोग दाखोवंक जावं आतां म्हाका सांगा तुमी दोगूय केन्ना भेटले आनी कशे भेटले एकामेकाक जालीं जायतीं वर्सां आदीं जेन्ना हांव असो बरो सिंगर म्हूण नेवील बाबाक दिसलें तेन्ना ताणें म्हाका ताचे सीडीचेर कांतार म्हणपाक जायते फावटी व्हेलो उपरांत जेन्ना हांव सीडी काडटालो विसीडी तेन्ना ताचे कडेन आसले सगळे इंस्ट्रुमेंट तेन्ना हांवें ताका सांगलें आतां तूंच म्हजी सीडी काड आनी उपरांत विसीडी शूट कर आनी अशी करून आमची दोगांयची वळख वाडत गेली तशें जाल्यार तुमी दोगांय सारके एकामेकाक वळखता हय आतां आमी मिशिनाक हें कशें आसता चेन आनी हें ते भशेन बसलेले आसा ओके दोगूय सारके वळखता हय सारकें एकामेकाक जरी तर हांवें चित्राय सांगलें जाल्यार सारकें चित्रांक जातालें
चित्रावपाक हांव तितलो व्हडलो हें आर्टिस्ट न्हू. पूण तोंडान होकोता हय ह्याच निमतान एक धाकटुलीच गेम होया गेम रे तयार आसा नेविल बाब ए इदादीर होय भुरगे जावया बरें खेळया तो. हे मरे सिंपल आतां हें दितलें बूक घेवपाक तुमी वयर पळोवपाचें आनी एकामेकाचो फेस ड्रॉ करपाचो एंड द गेम स्टार्ट्स नाव. वयर पळोवपाचें ड्रॉ करपाचें जालें म्हणटच म्हाका सांगपाचें. इमॅजीन करता कोण गो दिसता पळय तो हय हय नेविला हाडा हेजे दोळे मातशे बारीक आहा न्ही. नेविल बाब हां किती चिंता सुकराचें तोंड येयलां दोया मुखार. हाड गेलां तेजे सद्याक. कहें जालें अरे केंस खंय पडलेले सांग. हात बा काडपाक ना हांव तकलेत न्हू. ओन्ली तकली काडा पुरो म्हाका कोदेले तुमी कितले ओगोता ते एकामेका मिशी आहा रे तुका. जालें चल जालें. ओके अरे जाला बरी एकमेका दाखय बरें जाला बरी. ऑडियन्सा दाखय कितें काडला बेस्ट जाला बरी. हाड काडला तुमी धरुकूच न्हय. एकल्यान हाड काडला एकल्यान केस काडले ओके ओके बेस्ट हा सारकें बरें पयलो ड्रॉइंगान बरो आहलो तूं ना तितलो नासलो हांव हाली रे डायग्राम बरें काडटा रे डायग्राम. तोंडा म्हाकडे येवंक ना केन्नाच मनशाचें. तेन्ना ड्रॉइंग केन्ना ना आयज काडलें हय लोकांनी पळयले. ओके नाव वी आर मुव्हिंग ऑन विथ अ नेक्स्ट राउंड दॅट इज कॉल्ड रॅपिड फायर राउंड. तयार आसा हांव जाणा रॅपिड फायर म्हणटा रॅपिड फास्ट डब डब करून दिवपाचें. ओके डब डब करून घेवपाचें रेडी ओके ऑलराइट नाव वी आर स्टार्टिंग विथ द रॅपिड फायर राउंड आनी रॅपिड फायर राउंड हो घेवपाक म्हज्या सांगाता आयज आमचो बाब सुको दे सांताक्रूज तयार आसा हय हांव तयार. ओके गोंयचे 5 बेस्ट मेल सिंगर्स खंयचे लॉरी ट्रावासो झेवियर गोम्स आनेसेत लॉरेन्स फ्रांसीस de तुवें आनी हांव. ऑलराइट ओके तुका गायलो ते ओके 5 फांकीवोन तियात बरोवपी जॉन दी सिल्वा प्रिन्स जेकब मेनीन de बांदार आमचो मिलाग्रीस de चांदोर आनी आमचो सॅली. आनी हांव ना ना तूं ना तितून. हांव ना काय म्हणलें? हांव ना हांव ना हांव ना. ओके. तुज्या भुरग्यापणायली संवय संवय म्हाजी कांतारां करपाची केन्नाय बरी वोस गोड म्हणून कोंबयेचें मेल खावपाची आनी तिसरी उदकान बोट्यो करून सोडपाची. आवयस तुवें गायलेली टॉप 3 कांतारां खंयचीं गावून सांग 2 लायनी गांवन 3 कांतारां. वालोर वालोर दुडू भांगाराक वालोर वालोर जमणीच्या फातराक वालोर वालोर आसा खंयच्याय जनवाराक पूण वालोर वालोर ना मनशाक. ओके दुसरें आदिलांचे जागे घेवन आदल्यांनी बांदलीं गोरां त्या गोरांक आसतालीं तीं आडांब्याचीं दारां. ओके तिसरें तिसरें सॉंग देशभक्ती. साबार देण्यांनी बोल्ला हो भारत आमचो मायदेश भाव भाव मोगांची येता हिंदू मुस्लीम खंयचोय बेस संवादाचो बापोरी जावन आसा आमचो हावेस जगाक शांतीचो वस्काय भारत देशाचो संदेश. ओके ही टॉप 3 कांतारां तुजीं हय ओके तुका एक खंयचें आदलें कांतार मॉडिफाय करूंक लायलें जाल्यार तूं खंयचें करतलो हांव मॉडिफाय करीत जाल्यार तेंच करतलो म्हणजे आल्फ्रेडोजान गायलेलें मोग दाखय. मोग दाखय ओके 3 वस्तू ज्यो सुकुराच्यो लोकांक कांय खबर ना एक म्हजे पयशे बँकान कितले आहा ते खबर ना लोकांक. ओके दुसरो हांव केन्ना संवसार सोडून वयतलो ती लोकांक खबर ना. आनी तिसरें म्हाजे फाटीर कितले मार्क आसात ते लोकांक खबर ना. ओके एक चूक जे जायते कांतोरीस कोत्ता जाय ते कांतोरीस नयो पोन्ने खंयचेय खंयचेय जेन्ना आमकां मातशी नामणां मेवली म्हणटच आमी सगळे चडशे ऑड्डी भायर काडून भोंवता. रायट ओके एक कांतार जें तुज्या जिवितान बदलाव हाडला एक कांतारान एक कांतार तें जावन आसा नो टायम. नो टायम रायट ओके एक कांतार जें तुज्या जिवितान बदलाव हाडला तें नो टायम. हय. मोटरसायकल चलयता तेन्ना तुज्या मोटार कसलें कांतार चड आसता चडशें कांतार म्हणजे घोडपाक आसा तें कांतार म्हज्या मनान आसता. ओके ट्यून ओके तुज्या घोरकान्नीक तूं मोगान कितें म्हणून उलोव कोत्ता
ताका हांव सदांच दुसरें कांय म्हणना लिबी म्हणटा. ओके. वय ओ ना हातून तुवें जाप दिवची पडटली. ओके. ओके. केन्ना तरी तूं खंयच्याय कांतोरिस्ता लागीं झगडला? केन्नाच ना. गाडी चलयता तेन्ना तूं सीट बेल्ट घालता? येस. ओके. ट्रॅफिक पुलिसाक केन्ना तरी तुवें ब्रायब दिल्या? दिलें आसता केन्ना एक पाटी. ओके. तुका खबरो करूंक आवडटा? ना. ओके. बरो घेवलो तूं. आतां एका उतरान जाप. सोर्गेस्त मारियो मिनेझीस. एकदम दोळ्या मनीस. जोरी तर सुकूर एक कांतोरिस्त नासलो जाल्यार तो कोण आसतलो आसलो? हांव घडये सायंटिस्ट आसतलो. एक फिल्म जे सगल्यांनी वा तुज्या गोच्च्यांनी पळयलां पूण तुवें अजून पळोवंक ना. तें जावन आसा म्हजी घरकान. फिल्म घरच्यांनी पळयलें आदल्यान हय. पायमॅन पळयलां हांवें पळोवंक ना म्हजी घरकान. म्हजी घरकान फिल्माचें नांव? हय. ओके. हांव जाणा तुजी ना, घरकान. ना, ओके. गोवा CM प्रमोद सावंत. हं. आन्सर इन वन वर्ड. वन वर्ड. बरें चलयता पण केन्ना केन्नाय मातशें मनीस हांगा थिंगा हालता. आवडीचो लिरिसिस्ट. आवडीचो आल्फ्रेड रोज. लंडन पावतच तूं पयलें कितें करता? पयलीं हांव वयता आनी म्हजें सगळें आंगाचें काडटा आनी मातशें सुसेगाद जाता. ओके. केन्ना तरी तूं इन पब्लीक निसरोन ओ स्लीप जावन पडला? पडला स्टेजीर एक पाटी. पडला? हय. ओके. खऱ्यांनीच एकदम बरो शेवलो तूं. पिटपॅट करून रोखडे आन्सर दिले तुवें. हांव तयारूच जावन येयलो. ओके. आतां वी आर मुव्हिंग ऑन टू नेविल. आर यू रेडी? ओके. ओके. बिला मातसो ना मातसो नर्वस जालो. ओके. तुज्या आवडीचो मेल सिंगर कोण? सुकूर जाता. तुज्या आवडीचे फिमेल सिंगर? रिमा. गाडी चलयता तेन्ना तूं चडशें खंयचें कांतार आयकता? हांव आयकना. आयकना. एक चूक जे जायते म्युझिशियन करता? सॉल्फा शिकना. ओके. तुजो ड्रीम लिरिसिस्ट म्युझिक डायरेक्टर कॉम्बिनेशन कोण? कोंकणी हितून हय. म्युझीक म्हाका नॉर्मनाचे लायक जाता ओके. आनी सिंगराच्या हितून म्हाका लॉरी आनी सुकूर. ओके. 3 आर्टिस्टांक 3 कांतारां डेडिकेट कर. आर्टिस्टांक म्हणून न्हू जनरल म्हणटा. ओके. जाण जायात ह्या संवसारान आसता वायट आनी बरें सूप तुवें सदांच दवरूंक जाय जे वाटेन मात्ता वारें. ओके. पोचपोचीत हांव उलोयना हांव सांगता पळय तें खरें टेन्शना घेवन बसशी तर तुजें जातलें सारें. दुसरें? आनी दुसरें एक डुएट हा. कोविडाच्या वेळार बोबाव जालोलो व्हडलो म्हजो गुन्यांव नासतना म्हाका कामाचो काडलो कोणाचे हे पांये धरूं कितें म्हूण हांव करूं म्हाका सारकोच ताणी नाडलो. तिसरें एक सायबिणीचें म्हणटा. माये वेलंकानी सायबिणी तुज गे आगाराची राणी म्हाका तांव रावून दिमियांनी पाव आमकां माये वेलंकानी. कोणाक डेडिकेट करूं ना पूण इन जनरल म्हणलें. जनरल. ओके. ऑलरायट. एक वस्त जी सुकुराची तुका चड आवडटा? वॉयस. तुजो वीक पॉयंट? राग रोखडो येता. बेस्ट टायम ऑफ यू वेन यू आर प्रोडक्टीव. तुजो सारको टायम केन्ना? स्टुडियो. ओके. ओके. वय वो ना हातून आन्सर करचो पडटलो. तुजे लागीं कसलो तरी सिक्रेट टॅलंट आसा? सिक्रेट जा दुसऱ्याक सांगो ना. सिक्रेट टॅलंट सारको सिक्रेट आहा? हम्म. ओके. केन्ना तरी तुवें हातीचे वा पांयाचे हाड मोडून घेतला? ना. तूं रावता तो गांव लायक आहा? हय. ओके. केन्ना तरी तूं गुवोड येवन सोकला पडला? ना. तुज्या सायडीक केन्ना तरी कोण मेला? हय. ओके. एका उतरान जाप. गोंयचे रस्ते? पॉट होल्स. जेन्ना एक मनीस मोगान आसता तेन्ना तो कसलें कांतार गायता? मोगान 15 ऑगस्ट इंडिपेंडंट डे. एका उतरान जाप. म्हाका देश म्हजो आवडटा. फेवरेट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट कीबोर्ड वा गिटार? गिटार. केन्ना तरी तुवें तुज्या आवय बापाची सिग्नेचर आपूण मारूंक प्रयत्न केला? ना. केन्ना तरी तूं क्लासीन वा खंयच्याय सब्जेक्टान फेल जाला? ना. ना. ओके. वेल डन. बरें केलें तुमी दोगूय. शाबासकी तुमकां दोगूय. तुमी आपापल्याकूय क्लॅप पडले मरे. ओके. ऑलरायट.
रॅपिड फायर राऊंड तुम्ही दोघे बरे खेळले. आता एक परीक्षा घेता. जायते परीक्षा दिल्या असते तुम्ही. हांवें दिले हांवें भुरग्यांचे परीक्षा घेतले. येस ओके आणि जजमेंटूय केला. हय ओके सो आता अशें जातलें ही एक ल्हानशी एक्टिविटी. म्हगडे हा क्राफ्ट पेपर. ओके दोगांकूय एक एक दिता पयलो. असले आमच्या टायमान नासले मरे. 30 सेकंड्स हांव तुमकां दितलें. 30 सेकंड्सा भितर कितेंय कर आनी आमच्या ऑडियन्साक दाखय. येस व्हेरी गुड. राव 30 सेकंड स्टार्ट जावना. मातसो राव. हय. कितें पण करपाक जाय आनी तें सांगूंक जाय तुवें कितें केलां पळय तें. हां ओके रेडी. नेवल रेडी आ. युअर टायम स्टार्ट्स नाव. 30 सेकंड आहा. हांवें फास्ट केलें. कितें म्हूण कोता तूं. हो चणे घालपाचो दोणो गेलो. खूंय फेस्ता खूंय तवशांच्या फेस्ता चणे हे हांव करूंक सोदतालो बोट चड टायम लागता हे फास्ट जालें. ओके वेल डन. तूं बोट करपाचो आलो. करतालो पळय. आसूं सॉरी बोट घेवन पावस अजून चडोना. ओके वेल डन. ओके नेक्स्ट. बोट करपाची आहली पावस चडोना म्हूण बोटूय उरली पूण दोणो केलो. हय फेस्ता उपकार उपकारतो. ओके दुसरें रावंड. ओके रेडी आ. हय सेम. ओके जालें डन. घे हो तुजो पेपर आनी हो तुजो पेपर. अँड युअर टायम स्टार्ट्स नाव. जालें. येस आतां म्हाका दिसता दोगूय एकूच कोत्तले कितें जाल्यार. ना डिफरंट आहा. हय ओके टोपी करता. पयलीं कोत्ताले क्राफ्ट तुमी स्कॉलान. केलेले आदी टिचरी सांगता ते करप न्हू. हें जालें म्हजें घर गोर. रेडी. ओके टोपी. हें बाय घे. दाखव ऑडियन्स आमकां गोर कितें केलां. येस हें फुडल्या वाटेन फाटले वाटेन. ओके आनी तुवें कितें केलां. टोपी. टोपी. ओके टोपी पण घालपाची तेका. ऑलरायट ओके वेल डन वेल प्लेड. आनी गोरूय बरें केलां कॅपूय बरें केलां सगळें बरे भशेन खेळलें म्हूण काल जातान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयले आनी तुमची मुलाखत घेवन आमकां एक संदी दिली म्हूण काल जातान देव बरें करूं. तुमी आमकां हांगासर आपयले आमच्या नांवान दोगांयचे आमी तुका कॅन्डिडा तशेंच तुमच्या सगळे हे कामदार आसा हे काम करता बरे भशेन तशेंच प्रुडंट चॅनलाक आमी काळजांतान देव बरें करूं. आनी हांवें सांगलेल्या पोरी म्हाका विचारतालो तूं कितें आहा काय म्हूण. कितें दितलें काय ओके जायते रावंड म्हजे बरें खेळले म्हूण ही ल्हानशी बॅट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं. आनी खरें जो इंटरव्यू बरो जाला जाल्यार आमकां परतून हाडचें आनीक थोडे. येस ऑफकोर्स थँक्यू सो मच. आनीक सगल्यांक तुमकां आमची आयची ही कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा.